क्रिसमस लागीं येता. सगल्यांचो दोळो हांगासाई ह्या रस्त्याचेर आसता आनी हांगासर तुमकां सांगची गरज ना. स्टारमॅन ऑफ हांगासाई हेजें नांवूच सांगल्यार तुमकां कळटलें हांव हुंयसर आसा तो. आमच्या सांगाताक आसा हांगासाईचो स्टारमॅन, हो गोंयचो स्टारमॅन ताका म्हणून वळखतात. तर ताका आमी भासाभास करुया, ताका विचारया ह्या पावटी ताणें कश्यो परी तयारी केल्या ह्या क्रिसमसाक लोकांक उमेदीन धाडपाक, आनी कोण कोण हांगा येवपाचे आहा स्पेशली ताज्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवया. येवकार तुका आतां स्टारमॅन बाब, कितें तुका सांगपा जाय तुमचे हेचे वयर? हांव पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक आपणें कोत्ता, कित्याक हे फावट पळय म्हाजी इतली उमेद जाल्या. हांवें सगळें चेंज केलां आनी चेंज केलां तें अशें केलां की तुमकां सरप्रायज दिवपाक. अशीं हांव इश्टारां घालतालो जायतीं, आनी ह्यो फावटी म्हाजी जायतीं इश्टारां आसात. पूण हांव तुमकां चड आपणें कोत्ता, कित्याक हांवें सगळें नेवें केलां. आनी आतां सांगलां त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हांव तुमकां मुखार दाखयतां हांव हूंय कितें केलां पळय तें. आतां हांव हाल्यासान इश्टारां चडयतलों जाल्यार ते फावटी म्हाजी इश्टारां 800 आहलीं, आनी हे फावटी हांव सांगूंक शकना कितलीं जातलीं पळय तीं. एंटनी बाब, स्टाराचे तुवें उलयले 800 वयर मायज स्टारां केल्या. केन्ना सावन सुरवात केल्ली तुमी? सारको जून 13 कॉमेस केलेलें, कित्याक जून 13 म्हाजो बर्थडे. हय, ते दिसान हांवें स्टार्ट केलेली. आनी ही बरोवन आनीक म्हाजो दुसरो गुदांव बोल्लोलो आसा, तोवूय तुमकां जाय जाल्यार दाखयता. ऑलरेडी हांवें दाखयला. 2 गुदांव म्हाजे भरलेले आसात सारके फूल, आनी इतलीं हांव इश्टारां लायतलों. दुसरें म्हटल्यार तुमी आतां स्टारां ही कोत्ता तुमी, तुका आनी कोणाचो आदार आहा? कशें हें कोत्ता? मिसीस जायतो हेल्प कोत्ता. मिसिसाची जायती आयडियार मेवता. हें डेकोरेशनाचें तेजी आयडियार आहा, कित्याक आतां म्हाजें डेकोरेशन आहा त्या प्रमाणे थोडो लोक येवन फोटो काडटा आनी तेणी इश्टारान तूं कित्याक लायता, तुजें डेकोरेशनूच चड बरें जालां म्हणटात. आतां आयडियार तुजी मिसीस दिता म्हणटा तुका, तर ताजी आयडियार घेवन हांवें कितें चेंजीस हे पावटी केला? हय, जायते चेंजीस केलां. आमी दोगांय बसोन उलोवन, कित्याक हे पावटी आमी कित्याक चेंज केलां, हे पावटी आमच्या गोंय साहेबाचो उमो चालू आसा. आमी दोगांय बसोन उलयलीं आनी आमी कितेंय मुखार करया म्हूण दोगांयची आयडियार करून आमी मुखार तुमकां हांव दाखयतां आमी कितें कितें चालू आसा पळय तें. ओके. आतां एक्सपोजिशन आहा तेजे थिमार थीम दवरल्या तुमी ह्या पावटी हेचे तुमच्या एका? हय सारकी. कित्याक म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे म्हाका झारखंडसान 3 बसी येवपाच्यो आसात स्पेशल हिंगासर चोवपाकूच. कित्याक थिंगा म्हाजो एकलो बरो फ्रेंड आसा आनी दुसरो हैदराबाद म्हाजो एकलो दोतोर आसा. त्या दोतोरान सांगलां आपणाचे कितलोच लोक येता चोवपाक म्हूण. तो तांकांय आमंत्रण दिलां तुमी? आमी सगल्यांक तांकां आमंत्रण दिलां आनी सगल्यांक आमंत्रण दिलां आनी तांकां दोतोराक सांगलां तूं सगल्यांक घेवन यो म्हूण. ओके. आतां ह्या सुवातेर कितें आसतलें तुमी आतां हे सगळे हिंगासर दवरलां? ही सुवात म्हाजी सगली आतां गोठो क्रीप म्हाजो चालू आहा आनी हे फावटी म्हाजी बोट चालू आसा. आतां तुमकां मुखार वचोन हांव दाखयतां ते बोटीचें कितें म्हाजें येतलें पळय तें. आतां तुवें आमकां ह्या सुवातेर हाडला जे तुवें एक बोट ही कितें दिसती पडटा, कितें आहा? आतां हांवें ही बोट केल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसलें आमचो गोंय साहेब बोटीर येतालो आनी तो अशी आमचें हांवें केलां त्या प्रमाणे म्हाजें आदलें व्हडें म्हणटच तुमी लोकांनी चोवचें. खरेंच ओरिजिनल हांवें व्हडें दाखयलां तो येता पळय तें. आनी हें हांवें केबीन केलां आनी ताका घी हाली तेज्या व्हड्याक. अशें म्हाका त्या हे प्रमाणे दिसून येयलां. आनी ही घिये फुड्यान एकलो चलोवपाक आसतलो आनी मुखार मागीर म्हाजें हें सगलो दोरवो दिसतलो. हिंगा तेजे सेलर येतले आनी हिंगा गोंयच पांय येतलो आनी सकयल कुल्ली आसतली तेजी. जेन्ना तो अशी जेन्ना तो थिंगा बसतलो आनी उरलेलें सगलें तो कुल्ली बाय येयला तेन्ना हें तुमकां सगलें 22 तारखेर पळोवपाक मेवतलें. ही देखावणी तुमी कोत्ता ती सारकी सरप्रायज आसतली? सारकी सरप्रायज आहा. तेच बरें हांव लोकांक थंय मागतां हें चोवंक येवात तुमी, कित्याक हें म्हाजें सारकेंच न्यू जालेलें आसा. हे व्हडें जें तुवें केलां पळय, हे सगळे लावन हे लायटी हे सगळे मॉडिफाय केलां तुवें आतां हें? हय, मॉडिफाय केलां पूण व्हडें हांवें सारकेंच केलां.
हें आदलें व्हडें कित्याक कोणूय म्हणटलो हें आदलें व्हडें म्हूण कित्याक हें फायबराचें न्हू सारकें ओरिजिनल तो येतालें पळय तें अच्छा ते कोटवो म्हणटाले ताका आदीं कितें कोटवो म्हणटाले? कोटवो 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 तेजें नांव आसलें कोटवो कित्याक लोकांक खबर ना ती सगळीं लोकांक खबर ना तेजें व्हडेंच आसलें कोटवो ताका नांवूच कोटवो कित्याक आदले कोण आहाय ते म्हणटाले कोटवो म्हणटाले म्हूण ओके तांकां सजमताले ते कोटवांचे कितें तर हे सगळे तुमी कोत्ता हांगासर जायते जायते व्हडले व्हडले मनीसूय तुजे फुड्यान येता फोटो काडटा कितें तुका होय. कितें सांगता तें चड व्हडले येवन गेले कित्याक आनी येवपाचेच आसात हे पळोवपाक हय पळोवपाक बरे बरे मनीस येतले आनी हांवें सगळ्यांनी इन्विटेशन दिलां जें तांकां कितें आहा तें चोवूं दी म्हूण आनी हे पावटी तुजें उजगाटन कशें करपाचें आहा तुमी कोण येतली बायस हांव 22 तारखेर करूंक सोदतां आनी म्हाज्या नशिबान म्हाका शिमांव आमचो येवपाचो आसा आदारी बिशप तो येवपाचो आसा कित्याक हांवें सांगलां ताका म्हाज्या इश्टारांक तो येतालो जायते फावट जेरकाणाच्या लोकांक घेवन येयला कित्याक ताकाय दिसलें आपूण येतालो आनी आपणाक एक म्हाका एक बरो सुयेग मेवलो तो म्हाज्या फुड्यांत येता म्हूण जेन्ना हो येतलो बिशोपूय येवपाचो आहा तुमी सांगलें हेजे पयलें तुमी CM गोंयचो CM जावं गोंयचो स्पिकर हांकां आमंत्रण धाडटा तुमी ते येता ना आमंत्रण म्हणल्यार तांकां दिसलें CM तरी एकदम हॅपी जालो येवन हेवूय फावटी आमी CMाचे PAक इन्विटेशन दिलां जरी तर तो येवपाचो 22 तारखेर येवपाचो आसा जाल्यार हांव ताका आदींच देव बरें करूं म्हणटलो कित्याक तो येयत जाल्यार म्हाका आनीक मातशें उमेद जातली कित्याक हिंगा हजारांनी ट्युरिस्ट येतात तर हे इतलें करपाक तुमकां देस्पेस हें कशें तुमी सगळें हें करता फुडें मातसो तें देव आसा हें सगळें हांव देवा कडेन मागोनूच करता देव हुंयच्यान ना हुंयच्यान हेल्प करता आतां तुमी आतां हाले ते जुनाचे 13 तारखे सावन तुवें कॉमेर्स केल्लें वयल्यान तुमी एक्सपोजिशन कमिटी थिंगासरूय आसले कशें सांबाळलें तुमी हें सगळें तो फादर म्हाका पात्रीस फादर म्हणूंक लागलो एंटनी तूं जुनांत कॉमेर्स कर आपणाक तुका वॉलंटियर दवरूंक जावो आपणाक व्हडलो हेल्प जाता तूं येयत जाल्यार म्हण थिंगा आनी हांव ताका इतले हेस पर्यंत ताका हांवें दिलें तो एकदम हॅपी जालो चड हॅपी जालो कित्याक ताका कितेंच टेंशन जायना हांव पार्किंगाक हालो हय पार्किंगाक हालो तेवा इतलो हॅपी जालो म्हाजेर आपूण कशें दिनवास तुज्या आटांव काय म्हणूंक लागलो इतलें म्हाका पुरो तर आतां हें स्टार मॅन तुमी हांगा साई हें नांव तुमकां टायटल पडलेलें आहा तर हेजे फुडें आनी कितें तुजे विचार बी आहा हें करपाक आनी मिसीस तुजी स्पेशली तुजी बॅकबोन सारकी कितें प्लॅन केला हे फावट तर आमकां इतलो लोक तर म्हणत न्हू स्टारमॅन तुवें हें केलां तें आमकां एकदम लायक जालें जाल्यार नेक्स्ट इयर आमी दोगांयनी चिंतलां जरी तर हांव बरो उरलो आनी म्हाका देवान घोटाय दिली जाल्यार एकदम चेंज जातलें एंटनी बाब हें तुमी कितें केलें पळय नवेंच दिसता कितें एक्चुली हें सांगपाचें म्हणल्यार सारकें हांवें म्हाजी तकली उजार करून हितूंतल्यान भितरल्यान चलोन येवपाक सगल्या लोकांक केलां कित्याक लोक इतलो हॅपी जाता लोकांक आपणाचो फोटो काडपाक मेळून आसलो त्या वाटेन वचोन कांय करूंक मेळून आसलें हिंगा म्हाका दिसता क्रिसमस डान्स करून कोणेंय नाचत भितर येत जाल्यार तेंचे फोटो एकदम बरे येतले अच्छा फोटो काडपाक स्पेशली स्पेशल केला आनी भितर एंट्री कशी दिलाय लोकांक कित्याक लोकांक अशें कांय मेळून आसलें क्रिसमस म्हूण दिसना आसलें ताका लागून हांवें मिसिसाक सांगलें लोकांक भितर सरपाक कितें आमी करया मागीर तें म्हणूंक लागलें तुजी कितें आयडिया आहा मागीर ड्रॉ केलें हांवें ताका दाखयलें तें म्हणूंक लागलें तुका अशें जातलें 100% जातलें म्हणल्यार हांवें केलें आनी आतां हॅपी जालीं आनी थिंगा गर्दी जाताली चड लोक गर्दी येता जाताली, भायर सरताले भितर सरपाक भितर सरपाक आनी तेंचे कोण कॅमेरामॅन आहाय तेणी हिंगा आजून जायना सर जायतीं इश्टारां येतलीं म्हाजें आजून काबार जायना डेकोरेशन खूब येतलें आनी लोकांक सांगपाक म्हणल्यार म्हाज्यानूच सांगूंक जाता हें ब्युटी दिसतलें तर केन्ना सावन कॉमेर्स आतां 22 तारखेर 22 तारखेर म्हाजें ओपनिंग सगल्या लोकांक 22 तारखेर सावन ओपन आसतलें तुका चडांत चड देव बरें करूं तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो इतलो बिजी आसतना इतली स्टारां करपाक देव बरें करूं तुमकांय चड देव बरें करूं कित्याक म्हाका सगळे उगडासान येतात आनी म्हाजें घेतात म्हूण काळजांतसान तुमकां चडांत चड देव बरें करूं
तर आमी आयज आगासाई द स्टारमॅन ऑफ गोवा आगासाई हांगासर आहा ऑपोजीट पुलीस स्टेशन आगासाईच्या आदलो ब्रीज जुवारेर वयता पळय थिंगा एंडाक तुमकां खबर आसतली की जायतीं स्टारां तुमी पळयता थिंगासरूच तर आयज आमी स्पेशल गोंयकारपण हाजी टीम हांगासर येवन ताजी मुलाखत घेतली आनी ताका कडल्यान विचारला की हे कशे परी तो कोत्ता आनी कितले आगोड आनी कास्तीक ताका लागता तुमी पळयत रावात गोंयकारपण जे तुमच्या मुखार सगळें कितें घडटा गोंयान बरें वायट तें तुमच्या नदरेक हाडून दवरता.